Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज हांगा आमी कदंबा बस स्टँडाचे सायड इन्स्पेक्शन केला. आमच्या बरोबर राजन यो आमच्या बरोबर हांगा जीएसआयडीसीचो मॅनेजर गांवस आशिल्लो, आमचो चेअरपर्सन आशिल्लो कुंदन फळारी, आमचो कावन्सिलर गुंजन कोरगांवकर, एक्स कावन्सिलर आमचो कमलेश, आमचे खाशे, आमच्या बरोबर गव्हर्मेंटाचो निखिल, आमच्या बरोबर गव्हर्मेंटाचे हाचे कदंबाचे घाटेबाब आशिल्ले, ट्रान्सपोर्टाचे आशिल्लो. आम्ही सगळे सायड इन्स्पेक्शन केला. कॉन्ट्रॅक्टर आसलो समीर, सो ताच्या बरोबर आम्ही सगळे डिस्कस केला आणि आम्ही तांकां सगळ्यांक सांगलेले आसा की आमकां हे जे फावंडेशन स्टोन आसा ते पावसा पयलीं जावपाक जाय. आमकां फुडल्या 8 दिसांक तांच्यांनी शेड ही रेडी करून दिता म्हटल्यार परत मागीर एक 8 दीस आमचे जे 9 शॉप ओनर आसा तांकां आमी शिफ्ट करतले. मीन टायम तांकां इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आणि उदकाचें कनेक्शन दिवपाचें आमी इलेक्ट्रिसिटी कडेन आनी उदकाच्या डिपार्टमेंटा कडेन उलयल्ले आसात. मागीर 15 दीस लागतले फक्त डिमॉलिशन हो आमचो बस स्टँड करपाक आणि फुडले 15 दीस लागतले एस्ट्रोएशन करपाक. सो असो जर टायम कॅल्क्युलेट केलो रावंड अबाउट 15 मे वी शूड एबल टू पूट, म्हणजे आमच्या जर ह्याच्या कॅल्क्युलेशन 15 मे ते 30 मे पर्यंत फावंडेशन स्टोन घालपाक शकतले. कित्याक हे जे आमकां काम आसा ते फावंडेशन स्टोन घालून पावसा पयलीं प्लिंथ लेवल येवपाक जाय, तरच हें काम फुडें वतलें, नाल्यार 6-7 म्हयने आमकां परत ब्लॉक जातले. तो आमी प्लानूय सगळ्यांनी पळयल्लो आसा, एप्रूव्ह केल्लो आसा. हांव कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन उलयलां, सीएमा कडेन आतां सांगलेलें आसा आज हांव मिटींग घेता म्हणून, आनी सीएमय फॉर आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की सगळे मिनिस्टर आनी आमचो सीएम हे म्हजो बस स्टँड आमचो बिचोलचो कितले वर्साचो जो रेंगत प्रॉब्लेम आसा हे बेगींतल्या बेगीन करतलो. एकदा बस स्टँडाचें काम सुरू जालां त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी 15 म्हयने दिले. 15 म्हयने मरे गांव 15 म्हयने दिल्ले आसा. सो ते 15 म्हयन्याचे कदाचित एक 20 म्हयने जावंक शकतात. पण अशें जर स्पिडीन काम चलत जाल्यार आय एम शुअर फुडल्या 2 वर्सांक आमचो बस स्टँड हो जातलो.